राज्यात इलेक्ट्रिक गाडयांचो वापर वाढत आसा हाचो विचार करून चार्जिंग सुविधा वाडोवपाची व्हड येवजण तयार केल्या। फुडल्या 2 वर्सांत गोंय उर्जा उदरगत एजन्सी वरवीं राज्यभर फास्ट चार्जिंग स्टेशनांची केंद्रां स्थापन करतले। हाका लागून वाहन धन्यांक व्हड थाकाय मेळटली। पळयात, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचो आंकडो नेटान वाढत आसा आनी ते प्रमाण सरकारान चार्जिंग सुविधा वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत केला। गोंय उर्जा उदरगत येवजणे वरवीं राज्यभर नव्या ईव्ही चार्जिंग केंद्रां स्थापन करपाची येवजण तयार केल्या। हे येवजणे प्रमाण फुडल्या 2 वर्सांत राज्यांतल्या चार्जिंग केंद्रांचो आंकडो खूब वाडटलो। मुखेल महामार्ग, पर्यटन थळ, दर्यादेग, बस स्टँड आनी वेपारी वाठारांनी ही केंद्रां स्थापन करपाक प्राधान्य दितले। नव्या केंद्रांनी फास्ट चार्जिंग प्रणाली बसयतले आनी एकाच वेळार जायत्या वाहनांक चार्ज करपाक मेळटले अशी व्यवस्था जातली। या प्रकल्पात खाजगी सहभागाचोय विचार सुरू आसा आनी पेट्रोल पंप, व्यावसायिक संकुल आनी पार्किंग सुवातेरय चार्जिंग केंद्रां स्थापन करपाची शक्यताय आसा। हे येवजणेक लागून पर्यावरणाक अनुकूल येरादारीची चालना मेळटली आनी प्रदूषण उणें करपाक मदत जातली अशें तज्ञांचें मत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।